प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर महिन्याच्या आयतारा लोकांकडेन मन की बात कार्यावळीवरवीं संवाद साधतात। 2014 सत्तेत आयले-पासून ताणें हो नेम पाळ्ळा। ह्याच मन की बात कार्यावळीचो आयज 100रावो भाग प्रसारीत जातलो। रेडिओच्या माध्यमांतल्यान जावपी ह्या संवादाचो 100रावो भाग भौशीक रितीन प्रसारीत करपाक भाजपाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांचेर जापसालदारकी सोपयल्या। देश विदेशा सयत वट्ट 4 लाख सुवातेनी ही कार्यावळ भौशीक आयकुपाक नियोजनाची व्यवस्था केल्या। सगळे खासदार, आमदार आणि हेर वांगडी हे कार्यावळीत वांटेकार जातले। भाजपाचे मुखेली जे.पी. नड्डा ही कार्यावळ इतिहासीक जावपा खातीर यत्न करतात। दुसऱ्या देशांतल्या भारतीय राजदूतांचेरूय ही जापसालदारकी सोपयल्या। मन की बाताची कार्यावळ राजभवनात जातली। ते खातीर पद्म पुरस्कार जैतिवंताक आमंत्रित केला। भाजप सत्तेत आयले उपरांत ऑक्टोबर 2014 पासून मन की बात 52 भारतीय भाषा आणि 11 विदेशी भाषांनी प्रसारीत जाल्या।